नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार ह्या कार्यावळीत तुमकां येवकार. आज आमचे भितर आसात रॉबर्ट पेरेरा. हे आरजीचे साऊथ गोयचे कॅन्डिडेट म्हणून तांकां डिक्लेअर केला. रॉबर्ट, तुमकां येवकार आमच्या टीव्हीक. तुमकांय म्हाका एक सांगात, तुमी इतले ते हे करतात कितें गोंयाक वावरतात पॉलिटिकल पार्टी म्हणून, आनी गोंयाक तुमी भोंवताय आसतले. तूं साऊथ गोवा भोंवता आसतलो, मायनींग बेल्टा भोंवता आसतलो. हय भोंवता. आतां जे गोंयाक सरकार चल्ला ताजे विशीं लोकां मदीं कितें आसा वातावरण? आतां कितें आतां आमी ग्रावंडार गेले म्हणटरी आमकां सारको वेव आहा, ग्रावंड रियलिटी कितें आहा ती कळटा. कित्याक आतां लोक सरकाराचेर सारको विटला. आतां सरकाराक ही परिस्थिती जाल्या फोटींग पण वचून लोकांक सांगता म्हळ्यार ही परिस्थिती पासून सरकाराची ना, ही जाल्ल्या ओपोजिशनूय म्हणटा तेन्ना एक वेव दिसता. आतां कोत्तले जाल्यार हेच कोत्तले भुरगे आरजीपी एक होप आहा लोकांक. ना एक हे आहा, पूण लोक सरकाराचे विटल्या कित्याक लागून? कित्याक आश्वासन दिल्ली आहात. आश्वासन दिवपाक नंबर 1 सरकार, पूण तितलें एकूय फुलफील ना. लोकांक ती आश्वासन दिलें, लोकांक एक्सपेक्ट एक होप आसता, हे पावटी करूना जाल्यार येते पावटी करतलो, एक होप दवरून मुखार वतात. पूण आतां आनी होप दवरपाक कांय तांकां ऑपॉर्च्युनिटी दिवपानात लोक. म्हणजे तुजे कोतान हे आतां सरकार वचपाक जाय? वचपाकूच जाय. आतां लोक म्हणटा, लोक पेटला हे म्हणपाक, उडोवपाकूच जाय म्हणटा सरकार. पूण हांव हे सगळें विचारपाक कारण कितें जाण तूं, एकूच कारण की हे सरकाराक उडोवपाक जाय आनी हे सरकाराक उडयतलो जाल्यार बीजेपी म्हणजे तशी पळोवपाक स्ट्रॉंग पार्टी. तांचे कडेन लोक आहा, कार्यकर्ते आहात, तांचे कडेन दुडो आहा, तांचे कडेन भायल्यान सेंट्रला कडल्यान तांकां हेल्प मेळटा. आनी अशें जर करतलो हे असले इतले स्ट्रॉंग पार्टीक उडयतलो जाल्यार सगळ्यांनी एकठांय येवन म्हाका उडोवचें पडटलें सुरवातेक तरी. मागीर हांव वेगळो तूं वेगळो करपाक जाता, पूण पयलीं मारता आसतना सामको एक धक्को मारता आसतना आमी सगळ्यांनी एकठांय येवन धक्को मारपाक जाय. आनीक ह्या आतां हाजेर कित्याक काँग्रेस म्हणटा तो सावथाक सदांच चडसो जिखपी पार्टी. पयर एक 2 जर हे सोडले इन्सिडंट सोडले जाल्यार बाकी सगळे कडेन काँग्रेस जिखल्या सावथाक. अशें आसतना तुका दिसना की तुमी आरजीपी येवन काँग्रेसीचे वोट फुटून बीजेपीक परत चान्स पडटलो आनी ते तुमचे जे मनाक आसा बीजेपीक धांवडावपाचें तें जावचें ना अशें दिसना तुका? बीजेपी धांवडावपा जाय म्हणून काँग्रेसूय तेच म्हणपी, बीजेपी नाक म्हणपी. पूण काँग्रेस करता कितें? निवडून येयला म्हणटा कितें? निवडून येतात, बीजेपी आड प्रचार करप, हांकां लोकांकूय उमेद दिवप, दाखोवप तेंच्यांनी, हांकां निवडून हाडप आनी हेच मागीर निवडून येयले म्हणटरी गेले थिंगा परत गेले. हे तेंचें एकदां जावना, 2दां गेले तेंच्यांनी. आतां ह्यूज गेले ते पावटी 11 जाण गेल्ले, आतां 8 जाण गेल्ले. सो हितूंक आनी हें ना तेंचे मदें आनी बीजेपी मदें काँग्रेसी मदें फरक ना. ओपोजिशन बीजेपीक तर आड उडयतली, काँग्रेस इज नॉट द ओपोजिशन. पूण हे आतां इलेक्शन आहा ते गोंयांत सरकार कोण करतलो तें ताजें ना. सेंट्रलाक बीजेपी येवपाक जाय काय बीजेपीक भायर उडोवपाक जाय हाजे खातीर हें इलेक्शन आहा? हय, सगळे म्हणटा सेंट्रलाक बीजेपी भायर उडोवपाक जाय. सो सेंट्रलाक बीजेपी भायर उडयता जाल्यार ओपोजिशन आहा तें स्ट्रॉंग जावपाक जाय. सो गोंय आतां आमी गोंयची उलयत जाल्यार गोंयचें ओपोजिशन आनी ना. गोंयचें ओपोजिशन उरलो आहा म्हणटा हें आमचें आरजीपीचें ओपोजिशन म्हणून. काँग्रेस ना म्हणटा. काँग्रेस इज नॉट अ ओपोजिशन. तांकां कॅपेबिलिटी ना ती. आतां ओपोजिशन म्हणटा स्ट्रॉंग आसूं जाय, मुद्दी तेंच्यान मांडूं जाय. सो आतां काँग्रेस कसली मुद्दी मांडटा? ना, आलोवपाक जाय, प्रेशरायज करपाक जाय. तूं म्हणटा आरजीपी जर गोंयांत आमच्या गोंयाक स्ट्रॉंग आसा, सावथ गोंयाकूय स्ट्रॉंग आहा, हय, तर तुमगे एकलोय तूं आमगे असेंब्ली इलेक्शनाक जिखपाक कित्याक पावना? कित्याक बरें आहा तुगेलें हिसाब. आनीक आमी आतां सर्वे पासून काळ जाल्यार सगळे न्यू भुरगे आहलेले की आमकां येवपाक कित्याक पडलें. आम पासून फर्स्ट ऑफ ऑल हांव पासून पॉलिटिकल इंट्रस्ट नासलो. आमगे कित्याक पॉलिटिकल, आम भायर आसतालो एज अ सिमन म्हणून भायर आसतालो. आमगे कित्याक पॉलिटिकल आम रोलू ना अशें म्हणून म्हाका दिसतालें. बट जेन्ना स्लोली एंड ग्रेज्युअली चिंतपाक गेले जाल्यार आमकां पॉलिटिकलाक तर आमी हेच भाशेन रावले जाल्यार गोंय काबार जातलें. आम भायर वसत रावले, हांव सेल्फ गेनाचें म्हजें चिंतपाक लागलो. तें म्हजें चिंतलोलें मागीर पासून म्हाका उपयोगा पडपाना कितें सांबाळ्ळें तें. सो हितूंक इनिशिएटीव कोणें पूण घेवपाक जाय. आनी आरजीचो जेन्ना त्या पंगड त्या भुरगीं भोंवताले आमकांय बरें दिसलें, तेका आमी जॉयन जाले तेका. आनी आतां
तांकां भायर उडय जाल्यार कॅपेसिटी फकत ना आर्जीकूच आहा कळ्ळें तुका मुद्दी मांडपाची कॅपेसिटी ग्रावंडार काम करपाची आतां थंय पासून पळयलें आसतलें आमी कन्सिस्टंटली काम करतात म्हणटा ते आख्खे गोंयभर आरजीपी हें एक्चुअली काँग्रेसीचें जावपाक जाय आसलेलें पूण ना काँग्रेस करना काँग्रेस खंय करता कसली मुद्दे घेतला तूं कांय ना खंयचे मुद्दे घेवपाक आसले ताणें बेजीक ही काँग्रेस इज अ न्यू पार्टी न्हू ओल्ड पार्टी ती ओल्ड पार्टी म्हणटा तांकां सगळें इन एंड आवट गोंयची खबर आसूं जाय चलो तेगेर तूं मेळोन काम करता फकत ना काँग्रेसी आतां एक काम कितें करता काँग्रेस फकत ना तांकां जॉयन जावपाची तांकां सत्तेन दवरपाची हो रोल मेजर रोल हो मॅनिफेस्टो आतां काँग्रेसी जाल्ला हे पावटी पासून बीजेपी सत्तेर दवरपाची तेंचे ना जाल्यार एक बेस्ट ऑप्शन आतां तेंच्यांनी खरें ते गोंयची चिंततात जाल्यार काँग्रेस बीजेपी आड उलोवपा जाय आमी म्हणटा बीजेपी भायर उडोवपा जाय म्हणटात तेवूय म्हणटात पण उडयतले कितें हय आपूय म्हणटा पूण उडयतले कितें करून ताका बेश्टे येयल्लो एक दिसा थोडे दिसा म्हणून येयला आनी आपूण बीजेपी उडयतलो म्हणटा स्ट्रेटेजी आसूंक जाय कन्सिस्टन्सी आसूंक जाय कामाची बेश्टे बीजेपीचो बिगस्ट पार्टी जालो आहा तेका उडोवप सगळे हें करता जाल्यार स्ट्रॉंग आसूंक जायना ताका ओपोजिशनू तें तेंगेले दिसना सावथ गोंया ना म्हणटा तें तेंगे ओपोजिशनाक कांयच दिसना आतां उडोवपाक जाय तोंडान म्हणल्यार जायना तें काम जावपाक जाय तुमगेले रूट लेवलाचेर काम कशें आसता आमगेले सामकें बारीक ऑन अ ग्रावंड लेवलार आमी लोकांच्या दारांत वचून आमी मुद्दे घेतात म्हणटा आमी घेतात लोकांचे कन्सर्न आमी आयकतात इश्यूज जितले पळय मेजर इश्यू इवन गेले ते पार्टी पासून मेजर इश्यू आमचो MLAन घेतला इतलो हेचो फिलिंगाचो आनी तो म्हणटा MLAन घेतला MLA खबर सोड आमचे बारीक जे पळय आमचे भुरगे हेजो रेव्होल्युशनरी आहाय ते घेतात सगळे बारीक इश्यू कसले जावं लँड फिलिंग हिल गार्डिंगान कितले हे कन्सिस्टन्सी आहा आमची इश्यू घेवपाची ना तूं फकत सालसेतीकूच काय सगळे ना 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 हे सगळ्याकूच आमचे चालू आहा सगळ्याक आनी आमी बेश्टी करनात आमचो पेपर वर्कागेर करतात बेश्टो गेलो व्हिडिओ काडलो म्हणून तेच करून बाबा व्हिडिओ काडून ना तेजो ते कन्क्लुजन येवपाक जाय तो सो त्या कन्क्लुजना तो हाडटलो जाल्यार पेपर वर्क ताका गरजेचो मस्ट खंय स्ट्रॉंग आहा तुमी आमी सगळे कडेन न्हू आतां कंपेर टू लास्ट इलेक्शन हितून जाल्यार आतां लोकांचो वेव न्हू बरो दिसता सामको एग्रेसीव दिसता की आतां उडोवपाकूच जाय आतां आनी कांय ना आरजी हाडपाक जाय हेंकां कित्याक काँग्रेसीचेर वेस हें आहा लोक सारके हें जालो हय विटल्या कित्याक काँग्रेस आनी ते म्हणटा एकूच सो काँग्रेसी हाडून आनी कितें फायदो आहा आपाची आतां तेंची 2 सीट येयलो आहा बरी आहा खबर दुसरी कॉन्स्टिट्युएन्सी किती आहा तेंची स्ट्रेंथ दिसता तुका स्ट्रेंथ कांयच स्ट्रेंथ ना आतां फॉर एग्जाम्पल हांव कुरतोरी आहलो कुरतोरीचो आपाचो कॅन्डिडेट आहा तो आहा ना बीजेपी तेचो ऑल सेट केन्ना दवरलो तें प्लॅटफॉर्म न्हू तें 22 इलेक्शनां सेट करून बाबा तूं थिंग बस आमचो मनीस तूं सगळे भाव ते भाव थिंग बसयलो ते भाव थिंग बसयलो ते मागीर भाव घार परतलो खंय आतां सगळे ते एकू घरा रावताय सो ही परिस्थिती पूण आतां तूं जर हे आयलो जिखून आयलो इश्यूज कितें घेतलो तूं सावथ गोवाचेर इश्यूज जायते आहात इश्यू आतां फॉर एग्जाम्पल आमचे हितून सेंट्रलाचे जॉब्स आहात ते आमकां मेळोंक जाय आयज मेरेन कितली सेंट्रलाक जॉब मेळटा तूं आमकां रायट आहा तो सेंट्रला जॉब्सां लागून आमी इश्यू घेवपाक जाय जितले पळय आतां हितूंक आतां कोलाचो आमचो आवाज काडपाक जाय आसलो कोण उलयना काडला म्हणटा बेस्ट नेम शेक न्हू झगडपाक जाय इफेक्ट कोणाक आमकां जातलो तो नेट धरपाक जाय न्हू बेश्टो उलयलो बारीकशें उलोवप ना नेट आसपाक जाय आनी हेचे रस्त्यार तुंय आवाज थिंग पावोवपाक जाय थिंग तर पावयला हेंगे प्रेशर येता हेगेर दिनान तर नेट धरलेलो गोंयचे असेंब्लीगे प्रेशर येतालो सीएमागे तूं आवाज करना वडी तूं मेळोन आसता जाल्यार आमकांय खबर ना सीएम वडी सांगता तूं बरीच्या हें करता आसता भासाभास तूं आनी आपूण थिंगाय कांय करना आनी आपूण हिंगाय सुसेगाद रावता मागीर प्रेशर लोक कितलो मागीर रस्त्यार येयलो म्हण कांयच फरक जायना आमचे इलेक्टेड आमकां आतां शाळेंत तूं आमकां सावथ गोवा रेप्रेजेंट करता तो नॉर्थ गोवा आमकां आख्खें रेप्रेजेंट करता मुख्य कितें कन्सर्न आहाय ते रेप्रेजेंट आतां शाळेंत करपाक लागलोले आतां आमकां नाका तो कोळसो गोंय काबार जाल्लें पूण शाळेंत आमचे लिडर इलेक्ट केलो तेजो कांय आमकां उपयोग ना असले लिडर कित्याक जाय आमकां तुमगे विजन कितें आहा आमचें विजन म्हणटा जे आमचे सेंटरार आमचो आवाज पावोवंक जायो जे आमचे मुद्दे आतां नॉर्थाच्यान बी आतां
म्हादईगे तेंच्यान इतलो प्रेशरायज घालून नेट दवरपाक आसलो तो पावना. हें आम करपाचें, हें तुमकां इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हान काम करपाचें. डबल ट्रॅकिंगाचे आसलोले, मागीर कडचे आसलोले, मागीर आमचे कितें रे ते पोस्टाचे ते पोस्ट भुरगीं कामां आसलोले तेंकां तर तुमी भायर उडयले. तेंचे पासत तर आवाज काडनाय जाल्यार तुमी आनी कांयच करूंक शकना. यू आर नॉट फिट टू बी द कॅन्डिडेट. आनी कॉन्टेस्ट करपाक आमकोडे बी चिंतता जाल्यार म्हाका खबर ना. जेन्ना आरजी गोंयांक आयिल्लो तेन्ना तांचो मेन एकूच हे तो पोगो बिल म्हणून. आनी पोगो बिल म्हणल्यार कितें तुमी म्हणटात की ते भायल्यान कोण आयल्यात तांकां ते हांगा नाकात, तांगेले इंटरफियरन्स नाका. किंवा तुमी म्हणटा की तांचे रिस्ट्रिक्शन येवपाक जाय कारण ते तुमच्या हाजे प्रमाण ते हांगाय वोटींग करतात, गांवांकय वोटींग करतात, अशें आहा. आतां एक हे जालें ताजे तुमगे अजुनूय तोच हे आहा, तोच आमचो स्टँड आमचो तोच आहा. पूण हिंगा आम तें म्हणना की आमकां तेगेर मेन्शन केल्लें आहा क्लियरली, कट ऑफ डेट घातलो आहा, ते गोंयकार म्हणलो आहा, कळ्ळें काय न्हू. आनी जेतलें पळय आतां बिजनसाचें तें सगळें आमी बरयलो आहाय, पॉयंट घातलो आहाय. बिजनस करपाक सगळें रायट आहा बट लिगल वेयान रायट्स आहा. आतां आमकां कोमदादी आमच्या हातींतली भायर पडले. आतां आयच्या दिसा तर सर्वे काडली कोमदादी कोणा हातीं आहाय ते पळय, ते कोमदाद ते भायल्या हातीं वचपाक जाय ना. ते कोमदाद आमकां गोंयकारां मेळपाक जाय. कित्याक जे गोंयकारा कडेन घर काडपाक घडना ते गोंयकाराक तो ते जमनीचो उपयोग कोमदादीच्या आमकां मेळोंक जाय. गोंयकारा आयज उपयोग आमकां जायना. सो हे आमचो बेजीक आनी फंडामेंटल रायट म्हणटा ते भाशेन तो आमकां तो रायट आमकां ते कोमदाद लँड फकत ना गोंयाकूच आहा. ते दुसरी कडेन खंय गेले तुका मेळपाना. आनी तो रायट आनी प्रोटेक्ट करपाचें आमचें गोंयकारां काम. ना पूण हांव हो क्वेश्चन विचारपाक कारण कितें जाणा तूं तुमगे आरजीचे चडशे सपोर्टर UK आहात चडशे. आनी आमी जेन्ना आमगे प्रोग्रामाक बसून जे आमकां हे येतात कॉमेंट्स येतात ते चडशे UKंतल्यान येतात, तुमचे फेवराक येतात. पूण हे हांगा साकून जे गोंयकार गेल्यात UK भितर गेल्यात आनी भायल्यान साकून जे कोण गोंयांक आयल्यात हे एकूच सारकें दिसना तुका. तेय हिंगा पोट भरपाक गेले, गोंयकारूय थिंगा हे गेले म्हणजे UK पोट भरपाक गेले म्हळ्यार काम करपाक गेले. सो तुमकां गोंयकार UK गेल्या कोता येता आनी भायले गोंया येयले कोता येना. आमी भायले गोंया येयले तेगे राड नाय, ते कामा लागून येयले. गोंयकार थिंगाय कामाक गेले. हांवूय भायर काम करपाचो मनीस, भायर काम करून येयला. हिंगा आमी कोणाले जे पळय तेंगे रुल्स एंड रेग्युलेशन जे पळय आसता तें फॉलो करपाचें. तूं अपार्टमेंट तुगे रेजिस्ट्रेशन आनी हें सगळें आसता थिंगा. कितें जालें तूं आतां फॉर एग्जाम्पल तूं गेलो थंय बारीकशे बानगड केल्यो धर तूं तुका टापकून ते उबातले पुलीस कित्याक तुगे सगळी डिटेल आहा आयज गोंया. आनी थिंगा आमी कोणाले ग्रॅब करूंक येना, लँड ग्रॅब आनी डॅकॉयटी चोरयो एक करूं ना. एक तूं कापोसता जाल्यार कर आनी तूं मागीर भितर थिंगा राव. ही तेंगे कायदो. आमी तेंगेलो रुल्स एंड रेग्युलेशन फॉलो करता. पूण आतां हिंग कितें जाता येयलो ट्रेन येयलो कोण येता कोण मर्डरर आनी तेगे खबर ना. हिंग येता थिंग मर्डर करता कितें करता बानगड करता. हिंग येता इलेक्शन कार्ड करता, हिंग येता वोट मागता, हिंग येता कोमदाद लँड ग्रॅब करता. तूं यो बरे भाशेन यो आनी काम कर. तेंका इलेक्शन कार्ड मागीर कोमदादी जागो मागीर हे दिता कोण? लोकल ऑथॉरिटी दिता तेका. ते कोण हिंगा लोकल ऑथॉरिटी प्रेशराचेर दिता आसतली. कोणाक दिवपा पासून नाका न्हू. फॉर एग्जाम्पल ऑथरायज पर्सन आहा तेका दिवपा नाका जाल्यार पासून ते कोणाले प्रेशर कित्याक तेंगेले वोटींग जाय तेंकां. पूण हे तेंच्यानी ऑथॉरिटीनी मातशें आपल्या मनाचेर विचार करप जाय. कित्याक एंड ऑफ द डे तुका फोन येयलो तो मनीस थिंगा हें करपाना. तूं रेजिस्ट्रेशन आनी सगळें करता आनी तूं एंड ऑफ द डे सायन मारतलो तूं गॅजेट ऑफिसर कोण आहा तो मारतलो. जेन्ना चवकशी जाता तेन्ना हे इन्फ्लुएन्शियल पर्सन तुमकां जावं ते MLA ते तुमकां सपोर्ट करपाक येवपाना. इन्क्वायरी तुमगे बसतली. बट तूं रायचो आनी राय म्हणटे एक तेपाचें सामकें नीज गोंयकारालो हो तो जागो तो सगळो राय जावं मागीर धवल जावं मागीर हिंगा आमगे कुट्टर जावं. आनी आतां पळोवपाक गेल्यार हे भायले लोक येवन ते तुगेल्या आतां कुट्टरे 3 कडेन आनी एक जे पयलीं 5 बाट म्हणटे आतां कारगील म्हणपाक लागले. इतले चेंजीस जाल्यात. सो हे चेंजीस बंद करतले जाल्यार तुका कितें दिसता? फकत आरजीच करपाक शकतले काय हे करपाक शकतले? ती आनी कोणा कडेन कॅपेसिटी ना. आमी फॉर एग्जाम्पल आतां कारगील बी म्हणटा आतां 5 पाट लोक रियली
ऑकवर्ड फील जाता जेन्ना कारगिल म्हणटा कित्याक तेंचो नांव गांवांचें नांव पांचपाट आहलोलें तें आतां कारगिल गेलां. बट ओके हिंगा कितले जाण MLA आहलोले पयलीं शार्दीन आहलो थिंगा मागीर आतां रेजिनाल्ड जाल्लो आहा कळ्ळें तुका न्हू. आनी तें ग्रो जायत आहा. हांवें लास्ट हितून कॉन्टेस्ट केल्लें म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली आर्जीन आनी हांवें कॉन्टेस्ट केल्लें कुट्टोरीच्यान. पूण कितले वोट पडले तुका तेन्ना? म्हाका 3,500 वोट पडलो. पूण आतां कारगिलाचो इश्यू कोण घेता? म्हाकाय मातशें थोडी रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणटरी हांव आहा. बट हांव भायले वटेन हिंगा थिंगा भोंवपा मुगे चड जाता. पूण आयचे ते कारगिलाचे ते पांचपाटाचो इश्यू आमचे लोकल आमचे आर्जीचे भुरगे ते घेतात. तेंच्यान तो इश्यू काडून आमचे MLA कडेन गेल्ले ते भुरगे. आमचे विरेश बोरकरान आमचो MLA तेणें तो असेंब्ली घेयला कुट्टोरेचो. ताका लागोच ना पूण कुट्टोरे कॉन्स्टिट्युएन्सी सांतांद्रे MLA घेता. आनी हो कुट्टोरेचो इश्यू आमच्या MLAन घेवपाक आहलोलो जावं ते लोकल बॉडीन घेवपाक आहलोलो. कारगिला कितकोन जाता इलिगलिटी ते आयज आर्जी भुरगीं घेतात ते उबो रावन ते कोण न्हू. पूण आयज ते कन्सिस्टंटली ते तो मॅटर फॉलो करताय. तो मॅटर व्हरोन तांकां एको वचपा जाता तेंच्यान हें जाला MLA कडेन. बट आमचे सांतांद्रे MLA पावले ते आनी सांतांद्रेचे MLAन एश्युरन्स दिवन तो मुद्दो थिंग काडलो. आनी तो काडलो म्हणून तो दुसरो आमचो लोकल MLA ताका खावपाक गेलो सारको गोळी मारपा लागलो तेगेर. रेजिनाल्ड तुमी सगळ्यांनी पळयलो ते म्हळ्यार हेगे कट्टा ते पांचपाट ओरिजिनल लोकल मोग ना ते हेज मोग आहा म्हणून ते पेटलो न्हू. एक आपल्या घरकांनी कितें मोडली म्हण तूं कित कोन्न जाता ते भाशेन तेजी खबर जाल्या. तो सामको सामको कारगिल म्हळ्यार जाता. ते कारगिल पुत्रा पासून ते म्हणटा आसतले कितें जायत आवाज येता चड म्हणल्यार कारगिल पुत्रा जालो न्हू. सो हे आशिल्ले आमचे रॉबर्ट पेरेरा. ते आतां एक हें येता की आर्जीचेर एक सदांच हें जाता कितें आमचो आरोप की आर्जी म्हणटा ती BJPची बी टीम आनी लास्ट टायम आर्जी इलेक्शनाक उबी राविल्ली म्हणून BJP 20 सीट काडपाक शकतली अशें एक वातावरण जाता. आनीक कांय आतां ते जर आंकडे पळयल्यार ते खरें दिसता. पूण एक रॉबर्टान काडलो एक मुद्दो तो म्हणजे मेन गोंयकाराचे इश्यू कोण घेता हो तांचो इश्यू आसा. आनी ते म्हणटात की आमी गोंयकाराचे इश्यू घेवपा खातीर आमी मुखार आयल्यात कारण काँग्रेसीन ज्या तरेन घेवपाक जाय आशिल्ले तो काँग्रेसीन घेवंक ना. आपानूय ते मुद्दे जशे घेवपाक जाय आशिल्ले काँग्रेस तशें घेवंक ना. ताका लागून निरुपायान आमकां आर्जीक मुखार येवचें पडटा. रॉबर्ट बाब तूं आयलो आमचे मदीं तुगेले मतां तुवें स्पश्टपणान आमचे कडेन मांडली. तुजी एकंदर भुमिका कितें आहा तुज्या पक्षाची ती तुवें मांडली. गोमंतक TV तुका देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळ्याक देव बरें करूं म्हणटा. पळयत रावात गोमंतक TV.